ना एप्रोप्रिएशना ह्योच घालपाक जाय आसल्यो तूं चोवपाक गेलो कोलवा आखो गांव फिशींग विलेज केलो स्पीकर सर म्हणजे चिंत नासतना बसून ऑफिसां बसून लायन मार्क केलो स्पीकर सर सो बफर झोन मार्क केलो हुंय बफर झोन कोणा गेले शेतां कोणा गेले भाटां बफर झोन मार्क केलो स्पीकर सर ह्यो सगळ्यो तार्यार घालपाच्यो स्पीकर सर रॅम्प म्हूण न्यू वर्ड इंट्रोड्यूस केला स्पीकर सर रॅम्प म्हणटाय तें कितें रॅम्प म्हणटाय तें बीच सायडीर रॅम्प इंट्रोड्यूस केलो सो चिंत नासतना आज ह्यो आख्खो लोकां उचांबूड केल्लो स्पीकर सर स्पोर्ट्सा आमी चोयले जाल्यार एनकरेजमेंट करपाक आज कांयच ना एप्रोप्रिएशनाक घालपाक जाय आसलें भुरग्यांक स्पोर्ट्सा मुखार व्हरपाक जाय तांकां पयशे जाय तांकां टिकेटी पयशे जाय हे सगळे पेंडींग वस्त उलयताय एक वस्त ना स्पीकर सर एम्प्लॉयमेंटाचेर हेजे कांयच ना भुरगे आमगेले एवरी इयर 15,000 20,000 भुरगे रेडी जाताय रेडी टू वर्क रेडी टू गेट युटिलायज इन द इंडस्ट्री पूण आमगे अनएम्प्लॉयमेंट वाडत आहा आनी हेजे कांयच ना टुरिजमाचेर चोवपाक गेलो जाल्यार स्पीकर सर आम जायत पाटी हेजे स्टार्टिंगसून उलयलो स्पीकर सर डेड एंड रोड्स टू द बीच हे ऑलरेडी आज कॉन्ट्रॅक्टाक घायल म्हणटाय पूण डेड एंड रोड्स जे आहाय बिचार चोवपा आसतात ना स्पीकर सर आमगे कोस्टल बेल्ट आनी म्हाका सद्दां मायकल शूड ऑल्सो सपोर्ट स्पीकर सर कित्याक द डेड एंड रोड्स आर नॉट स्वीप्ड एट ऑल स्पीकर सर आनी म्हाका सद्दां हें करपाची गरज आसा लास्ट हांव सांगत म्हळ्यार स्पीकर सर लिकर स्कॅमाचेर स्पीकर सर आमकां जायते उलयली स्पीकर सर म्हाका जायत फुगा केलो लिकर स्कॅमाचेर की आज आम लिकर स्कॅमान तूं आम फ्री येयले स्पीकर सर कॉंग्रॅच्युलेटरी मोशन गायले तेंय गेले ना स्पीकर सर पूण आज हांव विचारपाक सोदतां एम्स्टरडॅम डिस्टिलरीजाचो ट्रक पोतून पडलो स्पीकर सर तेजे चवकशी करपाक जाय आसली आज हें गोंयचे लिकर स्कॅम हूंय पावलो स्पीकर सर म्हाका जायत पाटींग टिका केली स्पीकर सर तुमगे लिकर स्कॅम पूण आज गोंयच लिकर स्कॅमाचेर ही ताराई जावपा जाय स्पीकर सर तो एम्स्टरडॅम डिस्टिलरीचा जो ट्रक आशिल्लो लिकर घेवन तो पोत पडलो स्पीकर सर ताजेर ताराई करपाक म्हाका सद्दां हिंग जावपा जाय स्पीकर सर हें सांगून हांव एकूच सांगूंक सोदितां हें जो सरकार आहा हो एडमिनिस्ट्रेशन मिसमॅनेज केल्लो आनी हो मिसमॅनेजमेंटाक जो एप्रोप्रिएशन आज घायलो तेजे आमी ओपोज करताय आमी मिसमॅनेजमेंट करपाक दिवपाक शकनाय आनी जे भाशेन म्हगे कलिगान म्हणलो हांव फकत एकूच सांगूंक सोदितां की हे जे भाशेन तूं हो फंड लोकांगे फंड लोकां उजा कोनाय हे तुमगे लास्ट बजेट जातले स्पीकर सर तुमकां आनी मुखार लोक चान्स दिवपाना हे भाशेन बजेट प्रेजेंट करपाक स्पीकर सर माननीय आमदार गिरीश बोरकर स्पीकर सर आमी आयज ह्या एप्रोप्रिएशन आनी सप्लिमेंटरी बजेटाचेर उलोवपाक उबे रावला स्पीकर सर की खुबशे भाशणां मुखेलमंत्र्याची जाली खुबशे एश्युरन्सीस मुखेलमंत्र्यान दिले पण ते एश्युरन्सीस आयज ह्या सप्लिमेंटरी बजेटानूय दिसना कित्याक गेल्या त्या विधानसभेन आमी सेशनान खुबशे डिमांड्स आमचे मांडलेले पण स्पीकर सर हांव एक तुमकां सांगपाक सोदतां की आयज सद्याक तरी जारांनी मेन्शन केल्लें आसा की लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन आयज वर्स्ट जाल्ली आसा जो आतां एकटे कोणाक तरी मारलो म्हणटा थंय आयज पुलीस खंयच दिश्टी पडना आतां लेटर स्टेजीर तेचेर एक्शन घेतली अशें जाता हांगा अशें जालां स्पीकर सर की विथआउट ऑर्डर हांगा एक्शन्स घेता कोणाक काय खबर ना कोण तरी फोन मारता आनी ते एक्शन घेता म्हणल्यार अशें लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन जालां म्हाका पडचीच गजाल सांगपाची आसा पयर एक जीएमसीच्या भायर एक इको गाडी मारुती सुझुकी इको ही गाडी जी आसा स्पीकर सर ती दिन दहाडे चोरी जाली दिसाचीच चोरली सगळे तुमी पळयता आसतले मार्केट प्लेस आनी असो जो लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन म्हणल्यार चोरयो पासून दिन दहाडे जाता हे खंयचें राज्य चल्लां म्हणल्यार आमी म्हणटाले की प्रशासन तुमच्या दारी प्रशासन बरें करपाक आसा पण आयज अशें कळटा की हे सप्लिमेंटरी डिमांड्स आमी घालता सगळे डिमांड घालता पण लॉ एंड ऑर्डर जे पुलिसांक यंत्रणा करपाक जाय जे आयज पळयता जीएमसी सारखे हितून बसून तेच्या भायर बसून सेफ्टी सेक्युरिटी म्हणटा ती आयज कोणाची उरलेली ना सो हे मुखेलमंत्र्यान म्हाका दिसता ह्या बजेटान घालपाक जाय आसलें ताणें सांगपाक जाय आसलें की कित्याक जावना स्पीकर सर आमी पळयता की खुबशे हेच्या पयलू आमी डिमांड घातलेले आतां फॉर एग्जाम्पल हेरिटेज ब्रिज आमचे कुर्का आसा जावं आमचे शिरगांव हांगा आसा 2 हेरिटेज ब्रिज आसा हे मुखेलमंत्र्याकूय आमी घातलेले आनी मांडलेले सो हांगा ह्या सप्लिमेंटरी बजेटान ते खंयच ना तर फुडल्या बजेटान येतले काय ना तेंय म्हाका खबर ना काय हेरिटेज प्रिजर्व करपाचें ह्या सरकाराचें धोरण उरलेलें ना हेंय कळपाक जाय स्पीकर सर आमी पळयता फायर सेफ्टीक लागून आमी जीएमसीन एक फायर स्टेशन जाय म्हणून सांगलेलें ते अजून पर्यंत कांयच सांगलेलें ना आनी ह्या सप्लिमेंटरी बजेटानूय ते ना आनी आतां पळयता आमी की रोड सेफ्टीक लागून PWDचे ऑडिट जाले रोड सेफ्टीचे ब्लॅक स्पॉट्स आमी खुबशे पळयले तितून आमी VOP म्हणटा आमच्या मोयत्या आगासाय हांगा VOP जाय आसली ती VOP अजून पर्यंत ना आनी हांगाय ह्या बजेटाचे हेजेर ती घातलेले ना बट बाकीचे रोड सेफ्टी मेजर्स मुखेलमंत्र्यान गेल्या त्या विधानसभेन एश्युरन्स दिल्ले की सगळे मेजर आमी घेतले म्हणून आनी ते इम्प्लिमेंटेशन करतले म्हणून अजून पर्यंत कांयच जाल्लें ना आयज सादे जे सायन बोर्ड्स जे आसा ते आमी व्हडले व्हडले उलयता आमचे व्हडले व्हडले उलोवन कितें फायदो सादे सायन बोर्ड्स आमचे सारके ना
माझ्याच मतदारसंघात ना. आणि लास्ट टाइम एश्युरन्स घेतलेले मुखेलमंत्र्या कडेन. म्हाका दिसता ते डिपार्टमेंटाचे एश्युरन्सीस घेता सुशेगाद न्हिदता, तांकां पडलेलेच ना. सो ही जी एश्युरन्सीस आसा ती मुखेलमंत्री पळयना आनी ह्या सप्लिमेंटरी बजेटानूय घातलेली ना. स्पीकर सर, आमी पळयता की जीएमसी आसूं, आमच्या रुरल हेल्थ सेंटर मंडूर आसा, हांगा क्वॉर्टर्स आसा. हे क्वॉर्टर्स स्पीकर सर आतां गेली ती 4 वर्सां जाली हांव बोवाळ घालीत आसा, सांगीत आसा की हे क्वॉर्टर्स जे आसा ते सामके कंडिशन वायट जाल्ले आसा, ते डेमोलिश करून ते रिकन्स्ट्रक्ट करपाक जाय जावं रिनोवेशन करपाक जाय. सरकार अजून पर्यंत तेजे दखलूच घेयना. फाल्यां थंय कितें जालें, कोण मोडोन पडलें, कोणाचेर मोडोन पडलें, तेका लागून रावलें काय कितें? कित्याक आजून ह्या सप्लिमेंटरी बजेट जावं खंयच्या बजेटानूय ते घालिना. सो सरकार जो इतलो बजेट आसा, आमी सरप्लस बजेट म्हणटा, तेन्ना सरप्लस बजेटान हे अजून पर्यंत 4 वर्सांनी अजून पर्यंत जावंक ना. स्पीकर सर, पार्किंग खूब प्रॉब्लेम जाता. आख्खे गोंयभरांत तुम्ही पळयता की पार्किंग फॅसिलिटी खूब डिफिकल्ट. आमी जीएमसीनूय तेच प्रॉब्लेम पळयता, रस्त्यार आख्खे पार्क करता. जो नॅशनल हायवे आसा, सर्वीस रोड आसा, थंय सारके लायनीन पार्क करता. प्रत्येक टायम जेन्ना आमी वयता तेन्ना ते आडयचे पडटा, तांकां काडचे पडटा, लोक खंय पार्क करतले. सो पार्किंग फॅसिलिटीक लागून तोवूय आमचो डिमांड आसलो, तो अजून पर्यंत जाल्ले ना. एसएसबीन थंयूय सेम इश्यू जाला पार्किंगेक लागून. स्पीकर सर, आमी पळयता की जीएमसीचे जेन्ना आमचो ऑपोजिशन लिडर उलयलो, जीएमसीचे जावं सावथ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जे आसा, ह्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान प्रत्येक वेळा आमकां सांगता की एश्युरन्सीस दिता हावजाचेर, पण ते अजून इम्प्लिमेंटेशन जायना. एसएसबीन जो आयसीयू युनिट आसूं, जो एनआयसीयू युनिट आसूं, हे आमी परत सांगलेले आनी एश्युरन्सूय दिल्लो आमकां की ते अपग्रेडेशन जातलें, न्यू जातलें. आतां कितल्योश्यो सर्जरी उरता आयसीयूक लागून, आयसीयू बेड अवेलेबल ना म्हणून सांगता, कितलेशे इक्विपमेंट्स, सगळे इक्विपमेंटाचे आमी सांगलेले, पण अजून पर्यंत ते जाल्ले ना. आनी ह्या सप्लिमेंटरी बजेटानूय ते घातलेले ना. सो स्पीकर सर, हेका लागून कितले जाणांक त्रास जाता हे म्हाका दिसता मुखेलमंत्र्यान चिंतपाक जाय आसलें, मात ते चिंतूंक ना. आमी आयकता आनी उलयता ते कोळशा बद्दल. आतां बाकीचे आमदारूय कोळशा बद्दल उलयले. संकल्प थंय आसा, संकल्प हेच्या पयलीं ओपोज करतालो. जसो विजयानूय सांगलें की आमकांय खूब जाण जे कावन्सिलर आसा जावं तेंचे लोकल जे आसा लोक आसा, तेय आमकां रिप्रेझेंट करता. आमकांय सांगता की कोळसो जो आसा तो तांकां नाका म्हणून. तरी पूण सरकार आतां तो अदानीचे कोण आसूं, कितें आसूं, तांकां सपोर्ट करपाक लागून हो सरकार निग्लेक्ट करता, लोकांक निग्लेक्ट करता. मुर्मुगांव आसूं जावं वास्कोचे लोक आसूं, आनी आमचे शिरदाना पासून ते कोळशाचो ते डस्ट आसा शिरदाना पासून पावल्या. आमचे नुस्तेकार म्हणटा तो कावो कोळसो जाला, की बीच जो आसा तो कावो जावपाक लागला. सो स्पीकर सर, इतलो समज जो हार्मफूल हे आसा, तेन्ना हे सरकार कित्याक थांबयना हेजो प्रश्न चिन्ह पडटा. आनी हे सरकारान खरें म्हटल्यार पळोवपाक जाय आसलें आनी येन्ना म्हटल्यार बंद करपाक जाय आसलें. स्पीकर सर, आतां आमी येवया व्हेरी इम्पॉर्टंट जे इव्हेंट्स. आतां जेन्ना आमी पळयता इव्हेंट्स खुबशे करता, 600 कोटी मोडले म्हणटा, जेन्ना आमी पळयता की 74 कोटी सुमार मोडल्या. आतां हे जे इव्हेंट्स जे आसा, हे इव्हेंट्स करपाक लागून सरकार खूब आपणाचो प्रयत्न करता. पण एक आयज हांव सॅक्टर जो उलोवपाक सोदता तो म्हटल्यार एग्रीकल्चर. आयज गोंयान एग्रीकल्चर जो सॅक्टर आसा, हेका बजेट फक्त 1% आसा. आतां 1% जो आमचो मुखेलमंत्री आसा, एक फार्मिंग बॅकग्रावंडांतल्यान येयल्लो आसा, 1% हो गोंयचो न्हू, आख्ख्या देशांतलो सगळ्यांकून लोवस्ट बजेट आसा. आख्ख्या देशान लोवस्ट बजेट आसा. इव्हेंट्स हांगा भरपूर जाता. हांगा काजू फेस्टिवल जाता. काजू फेस्टिवल मिनिमम 5 कोटी तरी मोडटा आसतले. पण जे काजकार आसा तांकां समज कंपन्सेशन दिवपाक जाय, नाल्यार ते सरकारा कडेन ना. फेर प्रायस सपोर्ट जो आसा तो दिवपाक ना. कोकोनट कोण हें करता, कल्टिवेट करता, तांकां फेर प्रायस सपोर्ट दिवपाक जाय, नाल्यार तो सरकारा कडेन ना. कित्याक ना? कित्याक म्हाका याद येता जेन्ना हांव रवी नायक जो माननीय आमचो मिनिस्टर आसलो, तेन्ना आमी ताका मेळोंक गेले, ताका विचारलें कित्याक ना म्हटलो. तो म्हणलो आपणाक फंडूच ना, पूण कितें करूं. तेन्ना ताका आमी परत विचारलें, परत ह्या विधानसभेन आमी मांडलें. मुखेलमंत्री म्हणपाक लागलो आपूण दिता म्हणून. आयज पोर्टफोलिओ मुखेलमंत्र्या कडेन आसा, पण ह्या बजेटान खंयच हें दाखयल्लें ना. आनी देशांतलो सगळ्यांकून कमी जो बजेट आसा म्हटल्यार 1% बजेट हो एग्रीकल्चराक दिल्लो आसा. हांगा इव्हेंटाक 600 कोटी मोडटा आनी बाकीचे हांकां म्हटल्यार जे एग्रीकल्चर आसा ताका 306 कोटी इतलोच बजेट आसा. 306 कोटी म्हटल्यार मिनिमम जो बजेट आसता तो 6% आसता, 6% म्हटल्यार 2000 कोटी हो बजेट आसपाक जाय. मात एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाचे आयज म्हाका दिसता तांकां पडलेले ना. जावं ते एकातले जे बिल्डर आसा, ते डेव्हलपर आसा, हांकां सपोर्ट करपाक एग्रीकल्चर काबार करपाक सोदता आनी एग्रीकल्चर फुडें प्रमोट करूंक सोदिना. हेका लागून हे जावपाक शकता आसतलें. स्पीकर सर, आमी पळयता इतलो लो बजेट आसून बसून आयज आमचे शेतकार आपूण जावन कितें तरी करता. आपूण जावन जो
काम करपाचें शेतान करपाचें आसा तें करता पण एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाक सपोर्ट केन्ना मेळटलो आमचे गोंयचे बजेट टोटल बजेट आसा 28,162 करोड्स हो टोटल बजेट आसलो तितूनचो 100% पासून जो बजेट आमकां समज दिवपाक शकना आतां फुडें परत हे येतले आतां आयज बजेट अनाउन्समेंट करतले म्हाका खबर ना बजेट अनाउन्समेंट परत 1% आसतलो आमी स्पीकर सर एग्रीकल्चर पॉलिसी 500 मुखेलमंत्र्यान आयकून घेवचें एग्रीकल्चर पॉलिसी ही ह्याच सरकारान हाडली मान्य मिनिस्टर रवी नायक त्या टायमार आसलो पयर एक स्टेटमेंट मुखेलमंत्र्यान केलो की लेगसी रवी नायकाची जी आसा ती मुखेलमंत्री फुडें व्हरतलो म्हणून आतां ही लेगसी फुडें व्हरतलो नाल्यार ती एग्रीकल्चर पॉलिसी जी इम्प्लिमेंट केल्ली आसा ती इम्प्लिमेंट करून ताका फंड एलोकेशन दिवपाची गरज आसा कारण कितें आसा जो खाजन शेतीचो आमी विशय काडलेलो आनी ते खाजन शेतीक लागून आमी 5,000 कोटीचो बजेट एलोकेशन दिवचें म्हणून सांगलेलें ते आजून पर्यंत मेळिल्लें ना स्टेट गव्हर्मेंट जावं सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडल्यान कोणा कडल्यान तो बजेट मेळोंक ना आनी अशें समज चालू उरलें त्या खाजन पॉलिसीन पयल्या पेजीर पयल्या पानार मुखेलमंत्र्यान वाचचें आनी दुसऱ्या पानार दोनूय पानांचेर ह्या खाजन शेतीचे बद्दल आसा आनी एटलिस्ट एक 10 कोटी तरी दिवपाची म्हूण आसा पूण तांकां कांयच दिवंक ना स्पीकर सर समज ही एग्रीकल्चर पॉलिसी फक्त नांवा पुरती आमी एक एग्रीकल्चर पॉलिसी गोंयभरान हाडलेली आसा फक्त नांवाक लागून इतल्याकूच दवरिली नाल्यार ताचो कांयच फायदो उरपाक ना सो ही इम्प्लिमेंटेशन टायमली जावपाक जाय आनी 306 कोटी जो गेल ते फावट दिल्लो आसा हो वाडोवन ही फावट चड जावपाक जाय कित्याक सप्लिमेंटरी बजेटान कांयच दिल्लें ना प्रोविजन स्पीकर सर हे समज आमी पळयता जे आमच्या गोंयान टोटल जी एरिया आसा ती 39% एग्रीकल्चर एरिया आसा तुम्ही चिंतपाक शकता आसतले 39% एग्रीकल्चर एरियेन फक्त 1% आमकां बजेट मेळटा एग्रीकल्चर सेक्टराक सो हे कितली म्हटल्यार अन्याय ह्या शेतकारांचेर कितलो आसा आनी हेकाच लागून हे बुस्टिंग जायना स्पीकर सर आमी जेन्ना ह्या वर्साचो बजेट फुडें व्हरतले आतां फुडल्या वर्साचो आमकां बजेट येतलो त्या बजेटान मुखेलमंत्र्यान चिंतपाक जाय की बाबा हें हाडपाक जाय म्हणून आनी आमी पळयलें की ह्या बजेटाचो सरकाराचो जो बजेट आसा हांव परत परत तेच सांगता व्हडली व्हडली फेस्टिवल करता व्हडले व्हडले इव्हेंट करता तांकां तुम्ही पयशे दिवंक शकता मात शेतकारांक पयशे दिवंक शकना मुखेलमंत्र्यान आयज एश्युरन्स दिवपाक जाय की ह्या शेतकारांक लागून आपणाचो जो 6% तरी बजेट म्हळ्यार 2,000 कोटीचो बजेट हे फावट हाडून डिप्लॉय करतलो हांव एप्रिशिएट करतलो कित्याक आख्ख्या देशभरान बजेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाक सगळ्यांक आसा गोंयानूच कित्याक ना हे मुखेलमंत्र्यान एश्युरन्स दिवचें दुसरें म्हटल्यार लास्ट हांव वयता एकूच सांगपाक सोदतां जेन्ना आमी पळयता की आमचो गोंयचो बजेट जो बजेट 28,000 कोटी सुमार बजेट आमचो एलोकेट केल्लो आसा आतां सरकाराचें कितें जस्टिफिकेशन आसा कित्याक जो बजेट आसा तो एक्सपेंडिचर आनीक वाडलेलो आसा आतां हेजे जे जस्टिफिकेशन आसा हे सरकारान दिवपाक जाय कित्याक सप्लिमेंटरी डिमांड्सान आमचेच कितलेशे डिमांड्स जे आसा ते फुलफील जाल्ले ना आमी परत परत सांगता हे थोडेच सांगले कित्याक थोडोच टायम आसा पण इतले जे डिमांड फुलफील जायनासतना तुमी आनीक बजेट वाडयला म्हटल्यार आनीक तुमी काम केल्लें आसा सो हेजे जस्टिफिकेशन म्हाका दिसता मुखेलमंत्र्यान दिवपाचें पडटलें आनी गोंयचे जनतेक एग्रीकल्चर सेक्टराचो हांव परत एकदां मागता 36% जी लँड आसा एग्रीकल्चराचो हो मुखेलमंत्र्यान हेजेर न्याय मेळोवन दिवचो देव बरें ठीक आहे सर मनाधिक सभासद जायते जण ह्या सप्लिमेंटरी बजेटाच्या हेडाचेर उलयले 140 कोटीचो सँक्शन अंडर द सप्लिमेंटरी डिमांड ग्रांट टू थर्ड बेज बिकॉज सर आयज 6 मार्च 31 तारखेक हे बजेट सोंपतले ते सांगता आसतना सुद्दां एनी तितूर वचना 15 कोटी रुपया आमी रिकूपमेंट ऑफ द कॉन्टिजन्सी हे एंटरटेनमेंट सोसायटी खातीर दिले आनी तितूंतल्या तितूर 100 crores ऑफ रुपीज आमी बुक एडजस्टमेंट केल्या फॉर द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट भितरले 25 कोटी रुपया जे आहा पळय हे बुक 25 कोटी रुपया टुवर्ड्स द परचेस ऑन द सस्पेन्शन एड खंयसर एडिशनल बजेट घेवंक ना जस्ट म्हायती खातीर त्या खातीर हे रिकूपमेंट हे हेड्स बदलले हेचे एकूच आसा स्पीकर सर मानाधिक सभासद उलयता आसतना FRBMचेरूय उलयलो आनी कॅग रिपोर्टाचेर उलयलो कॅग रिपोर्टाचे 4 मुद्दे जे आहा पळय न्ही तितूर सांगता आसतना 3 मुद्दे आमी 100% फुलफील केला पयली म्हणजे रेव्हेन्यू सरप्लस बजेट हय 1423 crores रेव्हेन्यू सरप्लस बजेट सेकंड फिस्कल डेफिसीट आमी तशें पळोवंक वता जाल्यार सरप्लस आसा थर्ड इट इज एन रेशियो ऑफ द टोटल आउटस्टँडींग डेट टू GSTP तो एकूच आमी फक्त अचीव करूंक पावूंक ना बट तुज्या म्हायती खातीर 2019 आयज पर्यंत 30.06 आशिल्लो 25 जावपाक जाय तो आज 29.27 जाला इट इज आमी 25 टार्गेट अचीव करीत आयिल्ले आसा ओके आउटस्टँडींग गॅरंटी आमी विदीन द लिमीट आमी तूं जें म्हटलें की 4,500 कोटी रुपया आमी 4,500 कोटी लोन आमची घेवपाची लिमीट आसा
आम्ही आतापर्यंत लोन घेतला ते 1,200 कोटी. आम्ही 4,500 घेऊन आमचे लिमिट 4,500 कोटी आशिल्ले. बट ह्या वर्साक फक्त आणि फक्त लोन जे आहा पळय न्ही, तू जे म्हणटा की दुयेंत लागलेले आहा, बरोबर आहा. आम्ही जे फक्त 1,200 कोटी घेतला, इट इज फॉर द इन्फ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग. हे करपा खातीर घेतलेले आहा. मौज मारून घेवंक ना आणि फेस्ताय करून घेवंक ना स्पीकर सर. म्हणून हांव स्पीकर सर कळपा खातीर म्हणून सांगता, जायत्या जाणांनी बाकीचे वेगवेगळे विशय उलयले. बजेटाचेर हांव आतां म्हणजे फायनान्शियल ह्या वर्साचो स्टेटमेंट बजेट सुरू जातले, म्हणून हांव बाकी कडेन खंयसरूच न करता उलयल्ल्या सगळ्या गजालींचेर सांगता. आमी 100 crores ऑफ रुपीज ईच MLAक दिल्ले. प्रत्येकाची लिमीट ही डेव्हलपमेंट कॉस्टाची. हांव फक्त कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज डेव्हलपमेंट. We are not saying the state highways and district highways. You are not the government project which is in your constituency. All the MLAs had almost crossed the 100 crores of rupees their limit in their own constituency for the development of the work, including of the all project. ही सगळ्या जाणांची कंप्लीट जाल्ली आसा. त्या खातीर आमकां ते लक्षांत घेवपाक जाय. त्याच बरोबर स्पीकर सर, ताज्या पयल्या वर्सा आमी खरें म्हणजे MLA फंड्स दिल्लो. स्वता म्हणजे जाय ताका MLA तो हें करूं येतालो. 2 वर्सां कंटिन्युअसली 2-4 कोटी रुपया आपल्याक जाय त्या कामा खातीर प्रत्येक MLAने म्हणजे जाय त्या, कोणी देवळाक मोडले, कोणी कपेलाक मोडले, कोणी स्कुलाक मोडले, जाय ताका मोडले. आमी अलाव केले, आमी ना म्हणूंक ना स्पीकर सर. कारण कशा बरेच जाण उलयता आसतना फायनान्स मिनिस्टर म्हणून उलयत आसता, पण ही कामां आनी सगळ्यांची सँक्शन करून दिला खंयसरूच. हांगासर अपोजिशन रुलींग हें कोणीच केन्ना पळोवंक ना स्पीकर सर. त्या ती फाटल्या बजेटाचेर उलयला तो एक्शन टेकन रिपोर्ट. हो एक्शन टेकन रिपोर्ट आमी सबमीट करतले. तोय मॅटर म्हणजे ताका लक्षांत येतलें की कितली पर्सेंटेज ऑफ द आमी बजेट स्पेंड केला पळय न्ही, तोय लक्षांत येतलो. एक्शन टेकन रिपोर्ट हो तुमकां मेळटलो. आनी वेरियस जे कोल ह्या विशयाचेर उलयले स्पीकर सर, म्हज्या सरकाराच्या कार्यकाळात कोल खंयसरूच वाडोवंक ना. हांवें जो फाटल्या दिसांनी म्हणजे थंय डोम व्हडलो घातला, पर तेज्या पलीकडे सुद्दां हय आमचो आमदार संकल्प हांणी कितें तातूंत हांवें सगळें परत एकदां पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक सांगलां, तुजे कुंकळेचे जे लिफ्ट करपाच्या पयलीं ताज्या खातीर हे फावटी आमी प्रोविजनूय केलां. तुका परत सांगलां तशें हांवें ऑलरेडी म्हणजे म्हजें वेस्ट मॅनेजमेंट आनी पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड करून अंदू पावसाच्या पयलीं ते लिफ्ट करपाक आमी सुरवातूय करता. इट इज अ लिगसी डंप. हांवें कित्याक सांगता, मडगांव आशिल्लो लिगसी डंप 40 वर्सांचो, तोय क्लियर म्हाज्याच सरकाराच्या कार्यकाळात केला आनी कोणी करूंक ना. ओके, तो हय वेस्ट मॅनेजमेंटान लिगसी डंप थंय घालून दवरलो 40 वर्सां पयलीं म्हज्याच सरकारान काडला. क्लियर निव्वळ जो केला पळय न्ही, म्हाज्या सरकाराच्या कार्यकाळात केला. ना रिजिनाल्ड आनी विजय सांगतलो ह्या बाबतींत एग्री करपाक जाय तेंच्यांनी. इट इज बऱ्याच जाणांनी हात वयर केल्ले. हय, पण बऱ्याच जाणांनी हात वयर केल्ले जावचें ना म्हणून. आसूं एनी हांव मागीर उलय आतां. लिगसी डंपान घेतले आणि काम सुरुवात केली. तुझे गव्हर्नमेंटाच्या टायमार कंप्लीट झाले ते. पण तुझे आमदारान जो मंत्री हा पळय ताणें कांय करूं ना थंय. स्पीकर सर, थंय ते प्लांट घाला ते स्टार्ट जावंक ना. स्पीकर सर, एनी हांव त्या खातीर कोल कसोच वाडचो ना हें हांव परत एकदा आश्वासन दिता स्पीकर सर. आनी त्या खातीर हे सरकार म्हणजे जावं तो वेस्ट मॅनेजमेंट आसत, लॉ एंड ऑर्डर आसत किंवा बाकीच्या सगळ्याच्या बाबतीत सिरियस आसा. त्या खातीर स्पीकर सर म्हजी एकच रिक्वेस्ट आसा. इट इज हार्डली 125 crores आमी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट एंड ऑल टुगेदर 140 crores हाची सप्लिमेंटरी डिमांड आहा स्पीकर सर. Just that utilization certificate as स्पीकर सर, युटिलायझेशन सर्टिफिकेट इंटरनल डिपार्टमेंट टू द प्लॅनिंग एंड स्टॅटिस्टिक्स. ना पण 12,000 utilization certificate pending आहे. टाइम टू टाइम 12,000. स्पीकर सर एक मिनिट, दिस इज नॉट फॉर आमचे इंटरनल डिपार्टमेंटाचे युटिलायझेशन गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाचे युटिलायझेशन 20 वर्सांच्यो सुद्धा आमी दिल्या. तुका 20 वर्सां पयलींच्यो हांव अंतांचे उलयता. 12,000 केन्ना ह्यो युटिलायझेशन सर्टिफिकेट दितले? इंटरनल डिपार्टमेंट आमचे थंयच्यानी सबमीट करपाक जाय फॉर द प्लॅनिंग एंड स्टॅटिस्टिक्स. फॉर दॅट पर्पज वी आर कंप्लिटींग दॅट एंड विदीन थोड्या दिसाच्या भितर तेय कंप्लीट करता. 20 पुणाका म्हयने ह्या टेन्युरान जातले. ऑफकोर्स जातले स्पीकर मागीर सर. ते आनी मातशें सांग. स्पीकर सर परत जे सांगता पळय न्ही, आमकां दुसरें बजेट पेश करपाक तेंच्यांनी कांय चिंता करचें न्ही. हेज्याय फुडलीं बजेटां आमचेच सरकार पेश करतलें हें सांगता. आनी हांव सांगता स्पीकर सर, ही सप्लिमेंटरी डिमांड जो आसा तो पास करचो. थोड्या वेळान हांव बजेट मांडटा. मुख्यमंत्र्यान विधेयक विचारांत घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Sir, I request to move that the government appropriation bill 2026 be passed. प्रश्न असो आसा की विधेयक विचारांत घेवची काय कितें? जाका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जाका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटल्याचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटल्याचें म्हणणें मान्य जालें. विधेयक विचारांत घेवपाचो प्रस्ताव मान्य जालो. हांव आतां विधेयक कलमवार सभाघरांत सादर करता. विधेयकाक दुरुस्त्यो नात.
प्रश्न असो आसा की कलम 2 आणि 3 परिशिष्ट कलम 1 अधिनियमन सूत्र आणि प्रदीर्घ माताळो विधेयकाचो भाग जावचो काय कितें ताका तें मान्य आसा तेणी हय म्हणचें हय ताका मान्य ना तेणी ना म्हणचें हय म्हणटल्याचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटल्याचें म्हणणें मान्य जालें कलम 2 आणि 3 परिशिष्ट कलम 1 अधिनियमन सूत्र आणि प्रदीर्घ माताळो विधेयकाचे भाग जाल्यात मुख्यमंत्र्यांनी आतां विधेयक मानून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो The appropriation will be passed. प्रश्न असो आसा विधेयक मानून घेवचें जाका तें मान्य आसा तेणी हय म्हणचें हय ताका मान्य ना तेणी ना म्हणचें हय म्हटल्याचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हटल्याचें म्हणणें मान्य जालें गोंय विधेयक 2026 मंजूर जाला मुख्यमंत्री तुम्ही अर्देवाराचेर राष्ट्रीय घेवपाक प्रस्ताव म्हणटा डायरेक्टली तुम्ही अनाउन्स करा ना रे चारात Speaker, just one, you're going to चारा मांडटलो. हय अर्देवर मागीर आनी ब्रेक घेवपाक Just एक lapse. आमकां normally before the budget we are given the economic survey report and the action taken report. विल गेट We'll get it before you present the budget. एक Online प्रथा भेटता आसता तुका? एक ना आगायला काय म्हणटा हय हा. आयलो मा एक हार्ड कॉपी आल्या मातशी दियाय आमकां ते इकॉनॉमिक सर्वे रिपोर्ट आणि एक्शन टेकन रिपोर्टाचेर तुम मुखार बजेट चोवपा जाय न्हू कितें जालें तें मातशें दिया मातशें हार्ड कॉपी आसल्या मातशें दिया हार्ड कॉपी आसा जाल्यार दी दी मातशें ऑनलायन पळय मरे फाटल्यान हांव पळय ऑनलायन मातशें हार्ड कॉपी आसल्या मातशी दी at 4 p.m. आता घेऊया Speaker sir, I move a motion that the timing of the House budget session to be started 4 p.m. Budget statement I'll make at 4 p.m. I put the motion to the vote of the House. Those in favor may say aye. Aye. Those who are not in favor of the motion may say no. The ayes have it. The ayes have it. The motion is passed. सभागृहाचे कामकाज आम्ही 4 वरांचेर चालू करूया तोपर्यंत सभागृह स्थगित करता